बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगलीं साबीण मांयक आमची राणी म्हणून वळखता. कित्याक लागून? कित्याक जेजू जावन आसलो राजा. कशें जाणा आमी? इस्रायलीत लोक जेन्ना इस्रायलांत जियेतालीं आनी सरभोंवतणी दुसरे देश आसलेले, तांकां तांचे राजा आसलेले. पूण इस्रायलितांक फकत देव आसलोलो, याहवे. म्हणटच ताणें देवा कडेन विचारलें, तांचे सारको आमकां एक राजा दी. देवान म्हणलें, हांव तुमचो राजा. तुमकां आनी राजा ह्या संवसारांतले नाका, हे खोटे राजा. तांचे लागीं जशे भशेन हांव तुमचो मोग करतां ते भशेन करूंक जायना. ते आपलेपणांत जियेतात. ना म्हण लागले, आमकां जाय. ताका लागून देवान तांकां सावलू दिलो. आमी जाणो कशे भशेन सावलू खरोच देवाचो भक्त आसलेलो, पूण मागीर सगळें काबार जालें. मनशा सारको जिवंक लागलो. ताका लागून दाविदाक हाडलो ताणें. इतलो बरो दावीद आसलेलो, पूण तोय पातकान पडोन ताणें म्हणलें, तूं पिराचीत केलें आनी देवाक म्हणलें, हांव हे भाशेन करचो ना आनीक. ताचो पूत सोलोमाव तो एकदम व्हड आसलेलो, पूण तोय गेलो. शेवटी ताचें सारकें जालें ना. देवाक सोडलो ताणें. आनी हे भाशेन हे सगळे संवसारांतले राजा तसले. पूण देवान अशें सांगलेलें की दाविदाच्या कुळांतलो एकलो येतलो, तो सदां काळ राजवट आपली चलयतलो. आनी तो जावन आसा जेजू. पूण जेजूक एक आवय जाय आसलेली. ती जावन आसा सायबीण माय मारिया. तिका देवान कृपेन भरून सगळ्या देणांनी नेठयली आनी तिका आपल्या पुताची आवय केली. ती जावन आसा देवाची माय आनी तो राजा म्हणटोच ती जावन आसा राणी. गेल्या सुमानांत आमी तिचें स्वर्गार वचप आमी समोरमलेले. ह्या दिसा आमी तिचें राणीपण समोरमता. तो ती जावन आसा आमची राणी, आमची माय. तर ह्या वेळार जितले पाटी आमी त्योर्स पुरान करूंक वाजेल्या वो कोत्ताना बेश्टेंच म्हणलां, अर्थ बरीत करूंक ना. हें सगळें आमचें उणेपण आमी कबूल करया आनी अदीक खोलायेन तिच्या आसरा खाल जिवंक आमी आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागल्या. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन हें मागणें म्हणून आमचे पातक कबूल करून तातूंतली आमकां सुटका आनी बोगसणें मेळच्याक आमी आतां म्हणया, हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुदां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. So
सौम्या देवा देवाची शिले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या आवयक आंकवार मारयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिली आहे ह्या तुझ्या अपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचताव आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गा राज्यांत तयार करून दवरल्याय ती मोहिमा आमचे माय राणयेचे विणवणेन आनी आमी जोडूंक पावंक म्हूण तुजे लागीं मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा इजयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप खाडुकांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणा सावडेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो तांची कुशालकाय तुवें वाडयली तांचो संतोश चडयलोय सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात तशेंच तुजे फुड्यान ती आनोद बरीच जातात कित्याक मिदियानाक केल्लें तशें ताच्या बाराचें जूं ताच्या खांदायली खाटी ताचेर जुलूम करतल्याची बोडी तुवें मोडून उडयली झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलेली आंगोस्त्रां ही सगळीं उलपन गेलीं आनी उज्यान तांचो बोसम केलो कित्याक जल्मलो आमकां एक बाळूक दिला आमकां एक पूत ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओळखतली ह्या नांवान अजापमंत बुध दिनार पदवेदार देव फुडल्या युगाचो बाप शांतीचो कुंवर ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना तो दाविदाच्या शिवासनार बसून आपलें राज चलयतलो आतां तावन निती काडी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो दोलबाराचो सर्वेस्पूर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें कोत्तलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार देवाच्या उतराक आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं सगलीं म्हणुया आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं उदेंती तावन वस्तोम ते पर्यंत सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची मोहिमा आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सोदरे तो चडून बसला उंच तावन होडो घालून तो पडयता सर्गार आनी प्रिथुमीचेर नदर मारता आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं खालत्यांक तो दुलींतलो उबारता
दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा, कुंवरां बरोबर ताका जागो दिता, आपले परजेच्या कुंवरां मदें ताका बसयता. आमचो जबाब आता आनी सदांकाळ सदांकाळ सर्वेस्परचें नांव उर्जीत उर्जीत जावं. जावं. उद्गाराक उबी रावया. Sorves barak zoy, sorves barak zoy, sorves barak zoy zoy. Sorves barak zoy, sorves barak zoy, sorves barak zoy zoy. नमान मरिये कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर देव तुझे सोवे, सदय गे तूं वस्तोऱ्या मोदें. Sorves barak zoy, sorves barak zoy, sorves barak zoy zoy. Sorves barak zoy, sorves barak zoy, sorves barak zoy zoy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सरशीं धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लेले, सर्वेस्पर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जोल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे ठावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, कितले पावटी देवाचें हें आयज आयकलां, तें उतर आयकलां आमी. पूण जितले पाटी आमी तें आयकता तितले आमी तें खोलायेन आयकूंक लागता. कित्याक काल जशे भाशेन आमी आसलेली ती आयज ना. आमची वाड जालेली आसा. पूण एक वर्स आदीं तें
उतर आयकल्ले आमी, तर आतां आमी परतून आयकतना कितलेशे अणभव आमच्या जिवितान घडलेले आसात न्हय. हे अणभव आमकां अदीक फुडें व्हरता, खोलाय आमकां दिता आनी आमी जाणवायेन बोत्ता. पूण केन्ना बोत्तले हांव? जेन्ना आमच्या अणभवांचेर आमी मनन कोत्तले हांव. कितें घडलें की ना, आमी चडशें कितें कोत्ता, वायट पळय तें घेता आनी ताचेर मनन करीत आसा बुरशीं आमी. हें सगळें नाका जाल्लें ताचेर आमी मन घालता. पूण देवान केलेल्यो येवजण्यो ताचेर आमी मन घालिना. कितें म्हणपाचें आमकां? कितें म्हणून जालेलें आसा आमकां? कित्याक लागून हें अशें जाता? कित्याक आपल्यापणान आमी जियेता आनी जितली आमी आपल्यापणान आसता तेन्ना आमी अशीक जाता. नाका पुरो आमकांच आमी करूंक लागता आनी सगळ्या जाणांक मागीर तांचेर घालता. तें ताणें केलां म्हणटा, तीं कोत्तात, हे भाशेन आहा आमचे मदें. पूण हें केन्ना म्हणून सुदरतलें? आमचे कडेन ह्या पातकांतल्यान भायर सरोंक जायना. आमचे वस्तूंगी आमकां देवाची कृपा जाय आनी कृपा मागया, सायबीण मांय कडेन मागया, ती आमकां मदत करतलीच. आनी जी कोण तिचे कडेन मागतात, त्योर्स कोत्तात, 10 पाटी आमी नोमान मेरी म्हणटा. पूण कशी म्हणटा आमी? नोमान मेरी आमेन. तशें म्हणत जाल्यार ताचो फायदो आमकां बिलकूल मेळचो ना आनी आमकां वाज येतली म्हणपाकूय. पूण जेन्ना आमी फास पुऱ्यान म्हणलें पूण त्या उतरांचेर आमी ध्यान मन लायलें जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर आनी दुसऱ्यांचेर जातलोच आनी जावंकूच जाय. सगल्या सांत भक्तांनी जाणी त्योर्स केलेलो आसा आनी नमान मोरये सांता मोरये म्हणलेलें आसा, तांकां ताचो फायदो मेळ्ळलो आसा. कितले जाण सांत भक्त म्हणटा आमी तर नमान मोरये बरे भाशेन म्हणीत, आमचे भोंवतणी कांयच आमकां लागपाक ना, भितरल्यान आनी भायल्यान. इतलें ताणें म्हणलेलें आसा की तांचो अणभव जालो. आमचो अणभव कितें? हांव जाणा की खूब जाणां म्हाका सांगतात कितलें तुमकां मेळ्ळेलें आसा, शांती सूख जें मागता तितलें जेन्ना तुमी सायबीण मांयच्या तेर्सान भाग घेतलेलो आसा. पूण सायबीण मांयच्या तेर्सान आमी भाग घेतलो म्हणून आमी आमचेर ध्यान मन लायना, आमी देवाचेर जेजूचेर लायता. ती केन्नाच आपल्याक पळयना, ती सदांच जेजूक पळयता, आपल्या सवें आनी दुसऱ्या सवें. आनी ताचो ती परामर्श करता कुरपेन बरोनूच. आनी कुरपेन बोल्ली म्हणटच ती आमकां बरें पळय तें कोत्ता, वायट केन्ना करना, देव करना, ती करना. आमकां हे अणभव घडलेले आसात न्हय, आमी देवाक खारगां दिवया. आनी तुमकां इतलेंच सांगता, जितले पाटी तुमच्या मनांत वायट चिंतना, वायट उतरां, वायट करण्यो घडोंक लागतात वा घडटात, तेन्ना रोखडीच तुमी तिचे कडेन विनंती करात. एक नमान मोरये म्हणत रावात आनी ती म्हणत रावली की ना आमकां शांती मेळटलीच. कित्याक ती आमचे पासत जेजू कडेन मागता, जेजू आमचे भितरूच आसा, ती ताचो मोग करता आनी आमी ताचो मोग तिणें केला ते भाशेन करूंक जाय. पूण कसलो मनोभव आसूंक जाय आमचे मदें? एका चाकराचो, खालतेकायेचो. ही आसा सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. म्हणजे पूर्णपणे आमी देवाक सहकार कोत्ता कुरपेन बरोन आनी आमकां सगळें बरेंपण फाव जातलेंच. भोंवतणी आमचे सगळीं जाणां आसात तीं घोडेक पातकान आसत, तांच्या पातकान आमी पडोंक फावना. ती आमकां आपल्या पातकान ओडून घेतलीं आनी घेतात ती आमकां. तेन्ना आमचें आपलेपण तीं उत्पन्न करतात, वयर काडटात आनी तातूंत मागीर आमी पडटा. हें देंवचाराचें काम. तर आमी तातूंत पडना जावच्याक त्याच वेळार आमी भितरल्या भितर जेजूक एकवटन नमान मोरये म्हणीत जाल्यार आमकां खूब घटाय मेवतली. हें सगळें घडच्याक आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान बरोवन येता, ताका आजीर जावया.
आनी सगळे आमचे भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. तुमकां हांव सदांच म्हणटा, सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जायसर म्हणात, पूण आमच्यान नमान मरयेय म्हणूंक जाता. तर आमी सगळीं जाणां हे भाशेन सुस्कार भितर घेतना जेजून बरोवन येवया. सुस्कार भायर सोडटना नमान मरये कृपेन बोलिल्ले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा, ओस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. परतून सुस्कार घेयात. भाग्यवंत मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. हे भाशेन तर आमी मागणें करीत जाल्यार पळयात, तुमच्या अंतस्करणांत, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत बदल घडोवन येतलो. तुमी शांतीन जिवंक लागतल्यात आनी कसलेंच पातक जें भितरल्यान आमकां आपल्या ताब्यांत करतात आनी सगळो गत आमकां घुंवडायतात, तें सगळें बंद जावंक लागतलें. आमी शांत जातल्या, स्थिर जातल्या, संतोशान बदतल्या आनी सगळ्यांचें बरेंपण आमी पळोवंक लागतल्या आनी तांचे पासून आमी बरें करूंक लागतल्या. असले स्थितीन आतां आमी आख्ख्या संवसारा पासून मागया. ही पेस्त पिडाक लागून देव खूब बरें करता, पूण खूब वायटूय जायत वेता. ह्या वायटांतली आमकां निवारच्याक फुडें कितें जातलें तें सगळें देवाच्या हातांत सायबीण मायेचे उद्देशी आमी मांडया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोनवळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 35, C16. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण कोत्ताना आमकां आपल्या आवयच्या गोपांत घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानतात तसलें आमचें जिविताचें बलिदान करूंक आमी पाव म्हूण नम्र काळजान मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणेन संवसाराक पांकवयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Sumiaci tudzie moron ami somorobta. Tudzie bonoci bonami porgota. Tudzia enia ami otreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
अंकवार मारे देवाची माय संगती तिचे पोती घेवन झुजे घेवन दौरम दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. भयणीनो आनी भावनो देव आमकां इतलो लागीं आसा की आमी पुर्यान आमकां लागीं ना तो इतलो आमकां चिटकन आसा तरी पूण कुरपेन बरोवन आमी ताका एकवटोन रावया आनी हें मागणें म्हणटाना आमी न्हय तो जो आमचे सोबे आसा ताका एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशें उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. आतां आमी जेजूक आमच्या काळजांत स्विकारून ताका एकवटोन रावच्याक हें मागणें म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. Page number 73, D44.
गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंकवार मारयेचें राणीपण समोरुंबून ह्या दिसमासणेच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारांत जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवन आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक संपूर्णायेन सुकेच जावंक आमकां व्हरूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक वाखाणया, कित्याक ताणें आमकां सगल्या देण्यांनी भरल्या. साबीण माय एक देणें कशें ताणें आमकां दिलेलें आसा. ती जावन आसा आमची माय, पूण ती जावन आसा राणी. आनी ही राणी सगल्यांचो परामोस करता. ही माय आमकां खरेपणी खरो मोग मायेचो दिता. आमी चाखलेलो आसा, तर आमी सदांच तिका विस्वाशी रावया, जशे भाशेन ती आमकां विस्वाशी रावता. सगल्या जाणांक जी हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेरूय देवाचो सुबां आशिर्वाद मागता. त्याच प्रमाणे तुमचेरूय हो आतां आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां सायबीण माय सारकें जिवंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 212 T20. चोली बापाची आवय पोताची पोतीन आत्म्याची आंकवार माय आमची पातक्या मनशाची सौम्या जेजूची